विसा उपरांत तुमकां येवकार. नंबर प्लेट नाशिल्ली जीप घेवन गोंयांत आयले आसतना येरादारी पुलिसां कडेन दादागिरी करपी बंगळुरूच्या 4 तरणाट्यांक बुधवारा सकाळीं पणजे पाट्यार हाडून लोकांनी बडयले. तातूंतली एकल्याची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा. जखमी जाल्ल्यान चौगांकय मेडिकलांत घाल्यात. पुलिसांनी चौगांकय अटक केल्या. नंबर प्लेट नाशिल्ली स्कॉर्पिओ जीप घेवन गोंयांत येवन येरादारी पुलिसां कडेन दादागिरी करपी बंगळुरूच्या 4 तरणाट्यांक लोकांनी बरेच पेटले. पाट्यार कोंकणी अकादमी लागसार बुधवारा सकाळीं ही घडणूक घडली. KA03 TR 5609 ही कागदाची नंबर प्लेट आशिल्ली ही जीप ओल्ड गोवा येरादारी पुलिसांनी आडायल्ली. मात ते रावनासतना पणजे वटेन पळ्ळे. येरादारी पुलिसांनी ही गजाल पणजेच्या पुलिसांक कळयली. तेन्ना मांडवी पुला लागसार दिवजा सर्कला लागीं आशिल्लो सहाय्यक उपनिरीक्षक श्रीकांत पेडणेकारान तांकां आडोवपाचो यत्न केलो. ह्या तरणाट्यांनी पुलिसांचेर हल्लो केलो तेन्ना थंय जमिल्ल्या लोकांनी जिपींतल्या चौगांकूय धाडायले. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक वामन तारीन ह्या प्रकारा विशीं माहिती दिली. They will be arrested. They have taken to the hospital now. But they are badly injured. One of them is badly injured. Huh? Yeah, whatever the section will applying, that we will see that they are arrested in the case. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. ताळगांवकार हे फावट वडयतले म्हूण भिरांत आशिल्ल्यान बाबूश मोन्सेरात आतां सांताक्रूज येवंक सोदता अशें थंयचे आमदार विक्टोरिया मामी आनी तिचो पूत रुदोल्फ फर्नांडीस म्हणटात. सांताक्रूज रावल्यार लोक बाबूशाक बुद्ध शिकयतले असोय दावो रुदोल्फान केला. ताळगांवचो आमदार शिक्षण मंत्री बाबूस मोन्सेरात सांताक्रूजच्यान काँग्रेसीची तिकेट मागता. त्या खातीर सांताक्रूजचे आमदार विक्टोरिया फर्नांडीस आनी तिचो पूत रुडार परत चाळवला. बाबूस सांताक्रूज रावल्यार लोक ताका बुद्ध शिकयतले अशें रुडाल्फ म्हणटा. आनी हो मनीस असलो फोटींग आतां तालिगांव सगळ्यांक गमलेले हांव फोटींग म्हण. आतां आमच्या लोकांक थोड्यांक खबर ना. ताका लागून आतां तो हिंगासर तो चिंता की आमच्या लोकांक नाडूंक शकता म्हण. आतां आमचे लोक भरपूर शाणी आहा आनी आमचे लोक ताका इपाट कितें आहा तें दायतले. बोंडूलच्या तळ्याचें काम बाबूशाच्या लोकांनी आडायला असो आरोप रुडाल्फान केलो. उदीक पाजरता ते पाजरून हे मोडोवंक शकता. ताका लागून 5 crores हो गोवमेंटान मामींक फर्स्ट इन गोवा हे बोंडोचे तळें सारकें करपाक पयशे सँक्शन केले. आनी हें काम कॉमेस कोतात हेच आमचे जे ऑपोजिशन हे बाबूशाचेच मनीस कोणाक फुलयले पयले म्हणून आले कितें सेफ बोंडा म्हणून आले. लोकांक मिसगायड करूंक लागले. ताळगांवच्या लोकांक बाबूशाची फटींगपणां कळ्यात. तो थंयच्यान परत वचून येवंक शकना म्हूण आतां सांताक्रूज रावंक सोदता असो आरोप रुडाल्फ करता. तालिगांवच्या लोकांक तेजी फोटी गमलेली आहा. 1 पार्ट 2 पार्ट तूं लोकांक नाडूंक शकता. 3रे पार्ट 4थे पार्ट लोक आतां सगळे शाणी जाल्ले आहा. तेजेर सगळे आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी ते रस्ते रोवन तेणी ऑब्जेक्शन हाडलां. ते आयकून सगळे तालिगांवच्या लोकांचे आतां दोळे उक्ते जाल्ले आहा. तालिगांव तेजी परिस्थिती बरी ना. मागीर पणजे वचतलो म्हणल्यार तेणें चिंतलां की पणजेन दोंगर ना, शेतां ना, पणजेन कितें जमिनी हातलो म्हणल्यार थिंगासर कांय ना. पूण आतां तो चिंता कालाफ्रा बसपाक. सांताक्रूजच्यान आमचो चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. तिळामळ केपें बुधवारा सकाळीं मोटारसायकल आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्लो कुडचडेचो टिपू मुल्ला जाग्यारच सोंपलो. मोटारसायकल चलोवपी प्रमोद फट्टेक बरोच मार लागला. तिडकल्ल्या लोकांनी वरभर रस्तो आडायलो. ट्रक कुडचडेच्यान रिवणा वतालो जाल्यार मोटारसायकलवालो प्रमोद फट्टे टिपू मुल्ला हाका घेवन रिवणा वाटेन वतालो. तिळामळ 4 रस्त्यार ट्रकान प्रमोदाच्या मोटारसायकलीक नेटाचो धपको दिलो. धपक्या सरशी फाटल्यान बशिल्लो 36 वर्साचो टिपू मुल्ला आगताक सोंपलो जाल्यार मोटारसायकल चलोवपी 40 वर्साचो प्रमोद फट्टेक बरोच मार लागला. पुलीस थंय अपघात जावन सुमार अर्दे वरान पावले. हाका लागून लोक तिडकले. तांणी वरभर रस्तो आडोवन धरलो. पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हर अन्सारीक अटक केली आनी टिपू मुल्लाची कूड पोस्टमार्टमाक धाडली. लोक त्या वाठारांत बायपास रस्तो मागतात. आयज जर हे बायपास जर जाल्लो जायत आशिल्लो जाल्यार हे जीव वाचपाक शकताले. कितले जाणांचे आनी जिवाचेर ते गव्हर्मेंट जीव वससर रावतले बायपास करपाक. पुलीस येवपाक लेट जाले ते जाले. हांगा आतां बॉडी हाडून 1.5 वर जाले, 2 वर जाले. तांकां व्हरपाक आतां व्हॅन ना, पोस्टमॉर्टमाक व्हरपाक व्हॅन ना. पुलीस दिता ड्रायव्हरा प्रोटेक्शन आनी मरता ते मनशाक कोण पळयनात. तिळामळच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. सांखळे मार्केटांतल्या पसरकारांचेर पसरे बंद करपाची पाळी आयल्या. थंयच्या सिवरेज प्रकल्पाचें काम फुडेंच वचना.
ताचो बाजारांतल्या पसरकारांक बरोच त्रास जावंक लागला. हाका लागून फाटले 2-1 म्हयने थंय गिरायकच जायना म्हण कांय पसरकारांनी पसरे बंद दवरल्यात. काम सडसडीत तडीक लायलें ना जाल्यार खात्याचेर केस करपाची शिटकावणी पसरकारांनी दिल्या. सांखळे सध्या सिवरेज प्रकल्पाचें काम चलता. हो प्रकल्प सांखळेकारांच्या बऱ्याकच, पूण ताचें काम जाय तशें फुडें वचना. 70तल्यान सांखळे येवपी मुख्य रस्त्यारच फाटले 2-3 म्हयने जाले खणून दवरिल्ल्यान गिरायक भितर सरना. हाका लागून पसरकारांचो धंदो बुडपाक आयला. रस्त्याचेर माती, शिमीट आनी खडी घाल्या. रस्त्यार माती घाल्ल्यान हॉटेलां आनी पसरे बंद दवरपाची पाळी पसरकारांचेर आयल्या. यांची कोणे तरी यांचेर लक्ष दिवन त्या डिपार्टमेंटान GIDCन काही सेवेज प्लांट सुरू केला. हो निदान बेगीन तरी सुरू कंप्लीट करचो असो आमचे व्यापाऱ्यांची आमची मागणी आसा. आनी जर हे करिना जाल्यार आमी सगळे GIDC आमी केस घालतले. आमची लुकसाण इतकी हजारांनी रुपयाची लुकसाण करून उडयली. गिरायक काय ना, सगळें ठप्प मार्केट करून उडयला. काम चालू आशिल्ल्यान थंय गाडयो व्हरपाक मेळनात म्हूण लोकय हांगा येवपाचे बंद जाल्यात. हे काम सुरू केल्ले लोक हांगा येवपाचेच बंद जाले. गाडयो येना, स्कूटर हाडूंक मेळना, बाजारान लोकूच घोळना सामके. हो मेन बाजार अशें हे येवपाचे एंट्रन्स बंद जाल्या उपरांत लोक बाजारात येतले कशे, तो एक प्रश्न जालो. दुसरो प्रश्न कितें आला हांगासर आमच्या हांगा शिशुवाटी बारीक भुरगीं येता ताका 1.5 म्हयन्या ते फळी वचून वयचे पडटा. जपून पडले वेळार ते खेळ कशे वयर काडून दवरले. तेणी कोण हे पळयना आनी आमचो नगरसेवक तर अजून एवढी येवकूच ना निवडून येयल्ले. जाणटेल्यांक यो वच करतले जाल्यार त्रास जाता. आमच्या सारक्याक ज्येश्ठ नागरिकांक जी येतात वयतात इतको त्रास जाता हांगासर. लायट आनी लायटी जर रातचे जर 8 जर 7 येत जर हांगासर बल्ब ना, लायट ना, कांय ना इलेक्ट्रीक खांब्याक आनी येवंक त्रास जाता खूब. सांखळेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. मरणा उपरांत पिंडदान आनी हेर विधी करपाक सोंपें जावचें म्हूण फोमेंतो रिसोर्सिसान हरवळ्या मोक्षधाम ही वास्तू उबारल्या. मधुबाब तिमलो हांच्या यादींत ही वास्तू उबारल्या. 13 जानेराक ह्या वास्तूचें उक्तावण जातलें. विधी करपाक लागपी सगळ्यो गरजेच्यो गजाली ह्या वास्तूंत आसतल्यो. हरवळ्याच्या फामाद रुद्रेश्वर देवळाच्या कुशीक ही वास्तू बांदल्या. पुरोहीत शिवानंद खेडेकारान ह्या वास्तू विशीं सांगलें. ह्याच परिसरातील लोक आणि त्याचप्रमाणे आपले गोंयचे म्हणा हिंदू लोकांक या ठिकाणी क्रियाकर्माच्या उद्देशान थोडे सगळे सुविधांची उपलब्धता आसची. तर हांगासर बार्बर रूम आसा, म्हणजे न्हाव्या कडेन वपन केस कापडे किंवा इत्यादी जे कितें शास्त्राक अनुसरून लागणार या विधी संबंधीचो भाग आसा. त्यानंतर टॉयलेट व आंघोळी खातीर गरम थंड पाण्याची व्यवस्था, हे सगळ्यो गोष्टी हांगासर चेंजिंग रूम्स आसा. त्यामुळे थंड पाण्यापासून सगळी म्हणजे लोकांक आवश्यक हांगा येतकू जितको वेळ त्यांचो ह्या भागात वावर आसा तोपर्यंत तांकां आवश्यक त्या सुविधांची उपलब्धता मेळची ह्या उद्देशान लोकार्पण केल्ली ही वास्तू आपल्या वडिलांची स्मृतीक अशी ही मोक्षधाम. परमपूज्य श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाचो संत समाज आनी सावड्डेचे लोक हांच्या जोड पालवान कुडचडे सावड्डे जनकल्याण महायज्ञ घडोवन हाडलो. कुडचड्यार जाल्ल्या ह्या महायज्ञात स्वामी ब्रह्मेशानंदान लोकांक मार्गदर्शन केलें. यज्ञा वेळार समाजसेवक, पुरोहीत, नगरसेवक, उद्देजक, पत्रकार आनी हेर मानेस्तांचो भोवमान केलो. स्वामी ब्रह्मेशानंदान लोकांक मार्गदर्शन केलें. कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.